इंडिपेंडंट नॉमिनेशन सांकवाळे कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून फायल केल्लें आसा. कित्याक केल्लें आसा कितें सगळे लोक म्हाका सांगपाक कितें तूं कॉन्टेस्ट कर. हांवें ट्राय सुद्दां केली बीजेपीचे टिकेटी खातीर, बट हांव 34 इयर्स साकून पार्टीन काम करता. जेन्ना हांव 11 इयर्स आशिल्लो तेन्ना साकून हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो. ओके, सगळे कामार सगळे काम आमी पार्टीचें काम केल्लें आहा. ते बॅनर लावचे परस ते फ्लॅग लावचे परस सगळे काम करून आमी मेकळे आसा. जनरल सेक्रेटरीचे पोस्ट हांव मंडळाचो आशिल्लो. कितलेशीच रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी पार केलेले आहा. बट हो जो आतां नवीन कॅन्डिडेट तुमी तेंच्यांनी इंट्रोड्यूस केला तो एक्चुली एका डिफेक्टर. तो एवरी टायम पार्टी चेंज करून परत आतां भारतीय जनता पार्टीन आयिल्लो. सो ते डिफेक्टराक भारतीय जनता पार्टीन तिकेट दिल्ली आसा. सो हेज्या रागान सगळे म्हाजे कार्यकर्ते मंडळाचे प्लस आमचे बाकीचे गांवचे लोक सगळ्यांनी म्हाका सांगलें की तूं 34 इयर्स साकून पार्टीन काम करता. आमी तुका ल्हान आसतना सुद्दां पळयतात, तूं पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून. तुजें तोंडूच पळयलें जाल्यार आमकां दिसता कमळो म्हणून. सो ह्या असल्या तुका समज तिकेट दिवना जाल्यार तूं आमच्या इंडिपेंडंट म्हणून फॉर्म भर म्हणून. आमी सगळे तुका सपोर्ट करतात. ह्या खातीर हांवें भारतीय जनता पार्टीचे रेजिस्ट्रेशन लेटर दिवन हांगा फॉर्म भरलेले आसा. हांव मागता सगळे म्हाजे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे सुद्दां बाकीचे लोक सुद्दां तांकां सुद्दां कळटलें की हांव खरेंच कार्यकर्तो म्हणून भारतीय जनता पार्टीचो. त्या मनशान तळामळांतल्यान काम केल्लें, ग्रासरूटांतल्यान काम केल्लें आसा हांव. ताका लागून सगळ्यांक मागता म्हाका वोट करून निवडून हाडात आनी आमी एक कितें तरी दाखोवया की गॉडफादर ना जाल्यार सुद्दां कार्यकर्तो झेडपी जावपाक शकता म्हणून. थँक्यू.